हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला हाडलेली. आयज जुनाची 17 तारीख आनी फाल्यां उदकाक लागून एक चळवळ जो एक रेव्होल्युशन जो एक फाल्यां एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट कशें एक संदेश पावपाक आमी मडगांवां लोहया मैदानाचेर फाल्यां 4 वरांचेर दवरल्या. जाता तितल्या लोकांनी येवचें आनी सिंबॉलिकली एक संदेश धाडचो जावं स्टेट गव्हर्नमेंट जो बीजेपीचो आसा गोंयांत, जावं काँग्रेसाचो गव्हर्नमेंट कर्नाटका आसा आनी जावं सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो बीजेपी आसा, तांकां एक संदेश पावतलो काय म्हणून ही उमेद घेवन आमी फाल्यां एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट दवरला. जाता ते भाशेन सगळ्यांनी येवचें. सांगळी भरपूर खुशाल जाले आमी. जाता ते भाशेन सगळ्यांक एकठांय करपाक केलें, एकठांय रावले. कळ्ळें आतां जायते दिशांनी सगळेच एकूच हेतून वावरतात उदक आनी आमच्या म्हादेची. जावं ते वेगवेगळ्या दिशांनी येतात पूण द सेंट्रल पॉयंट वील बी म्हादे. आतां म्हाका एक मातशें एक कळोन आयलें की भारत जोडो यात्रा म्हणून दवरल्या म्हणून खंय रिबन दर्शन आझाद मैदानाचेर, ती जाल्यार फाल्यांच आनी टायमिंगूय सुमार तोच आसा. जाल्यार हें म्हाका बरें दिसना, कारण सगळे जे झगडटाले आमी, जावं तितून काँग्रेस आसलेले, आम आदमी आसलेले, गोवा फॉरवर्ड आसलेले, टीएमसी आसलेले, शिवसेना आसलेले आनी इतर पार्टी आसलेले, जावं 1-2 पार्टी मनशांनी तेंचे रेप्रेझेंटेशन थिंगा येवंक ना, पूण तेय म्हादे पासत झगडटा हो मनान धरून हांव फुडें सरता. तशेंच फाल्यांय सगळे येतले म्हणून हांव उमीद बाळगितां. जाता जाल्यार काँग्रेसान जे भारत जोडो यात्रा म्हण आहा, हे भारत जोडो यात्रा इज नॉट द प्रोप्रायटरी ऑफ अ काँग्रेस. भारत जोडो यात्रा इज फॉर ऑल द भारतीज. सो एक उपकार मागतलो, तुमची ती यात्रा पळय फाल्यांची आसा ती तुमकडे जाता जाल्यार एडजस्ट करूंक जाता जाल्यार बरें जालें. कित्याक म्हाजे सारके जायते ते भारत जोडो यात्रांत भाग घेवंक सोदतात तांकां लागून. आनी ही मिटींग पळय आसा फाल्यांची, ही मिटींग इन एडवान्स प्री प्लॅन्ड आसलेली. 13 जून 1946 मडगांवां एक क्रांती घडली. ती क्रांती अगेन्स्ट सालाझार डिक्टेटरशीप आशिल्ली आनी ती घडयली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलिया मेनेझस हांणी. तोच इतिहासीक संदर्भ आनी महत्व घेवन आमी ह्या 18 जुनाक 2023 4 मडगांवां लोहिया मैदानाच्या भायर ती आमी परत घडोवन हाडपाक सोदता म्हादय खातीर. सो ही जी आमी 19 तारखेर मायाचे कळोवणी दिलेली की 18 तारखेर आमी कडेन मेवतले म्हणून लोहया मैदानाचेर जुनाचेर. तशेंच 10 तारखेर रिटेरेट केल्ले की ही मिटींग आसलेली सिंबॉलीक म्हणून. सो ही प्री प्लॅन मिटींग आसलेली जाल्यार हांव मागतलो आसलो खंयच्याय पार्टीनी खंयचो प्रोग्राम केला जाल्यार तेमी तो आयदर पोस्टपोन करचो सो दॅट अदर्स कॅन टेक पार्ट अँड पार्टिसिपेट. आमी आमचे फ्रीडम फायटर्स लोहया मैदानाचेर आसलेले तांकांय शाबासकी दिवंक आमी आसलेले थंय. आनी आमी आमचो प्रोग्राम जो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट कोणाकूच डिस्टर्ब करनासतना बरी डिसिप्लीन सांबाळून फकत सिंबॉलिकली आमी थंय उबे रावतले आनी हो संदेश पावयतले अशें म्हूण हांव आशा बाळगितां. आनीक एक पावटी सगळ्यां कडेन उपकार मागता, कोणा कडेन जाता तें कडेन येवचें. जायते पावटी कोण दुयेंत आसतात, कोणाक बसी मेळना, ट्रान्सपोर्ट मेळना, कोणाक सिनियर सिटीजन आसतात, जायना. तेमी घरा रावन हे म्हादय पासत मागचे. म्हजे असले जायते कॉमन मनीस आसात जेन्ना पार्टीन आसात ते खंयचे पार्टीन मेंबरूय ना, जे पंच ना, सरपंच ना, जिल्हा मेंबर ना, MLA ना, मिनिस्टर्स ना, CM ना म्हूण पार्टीचो कसलोय पोस्ट घेवन ना. कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लायन्स, कटिंग अक्रॉस ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट, रिजन्स, विलेजीस सगळ्यांनी येवचे आनी डिसिप्लीन सांबाळची.
आमचे फ्रीडम फायटरांचो प्रोग्राम आसतलो थंयच ते आझाद मैदाना भितर तांकां कसलीच अडचण जावची न्हू, तांकां कांय डिस्टर्ब जावचें न्हू ही विनंती करता सगळ्या कडेन. देव बरें करूं.